काणकोणा मल्लिकार्जुन शाळेतल्या भुरग्यांचे विखबादा केशी उपरांत मिड डे मील येवजणे खाला भुरग्यांक खाण दिवपाचें ना आनी सगळ्या भुरग्यांनी टिफीन हाडप हें चड बरें असो निर्णय शाळेच्या पालक शिक्षक संघटनेन घेतला। संघटनेची शेनवारा बसका जाली। ही येवजण अयशस्वी थारल्या। सरकारान ही येवजण चालू दवरून परत परत त्यो चुको करचे परस दुसरो उपाय काडचो अशें मत पालकांनी उक्तायलां। मिड डे मिलाच्या खाणान बेरेस्तारा 5वी ते 6वेचे 86 भुरग्यांक विखबादा जाल्ली। जो विखबादेचो जो हिंगा मॅटर उपस्थित जालो त्या बद्दल ही मिटींग आपोवन आमी सखोल चर्चा केला आनीक आमचे सगळे आमी 100% पालक आज उपस्थित आसले आनीक त्या पालकांची आमी चर्चा करून आमी आज असो निर्णय घेतला की हे जे सेल्फ वेलफेअर ग्रुपा मार्फत जे मध्यान आहार जो पावतालो तो पालक बी आमचे ठामपणे सांगतात की हो पूर्ण न्यूट्रिशियस ना म्हळ्यार पूर्ण पौष्टिक आहार मेळना अशें तें आमचें सगळ्यांचेंच मत जालां आनीक तो आमी आतां स्थगीत करपाचो केला आनीक उत्स्फूर्तपणे पालकांनी आपल्या भुरग्याक स्पेशल टिफीन आपल्या गरजून दिवपाचो प्रयत्न करतले। फाल्यांच्यान सगळे पालक आपल्या भुरग्याक घरचे टिफीन धाडटले। एकमतान जालो हो पूर्णपणे एकमतान जाला। जेंका कोणाक शक्य ना टिफीन धाडपाक ते कितें करतले? आमकां एकूय पालक उबो रावलो ना की आपल्याक शक्य ना म्हणून तेणें उबो रावन आमकां लक्षांत नजरेक हाडलें ना। आनी जरी आमी आतां तुमी सांगले त्या प्रमाणे जर आमकां दिसलें की तो पालक त्या भुरग्याक हें करता तेजी आमी आमची मॅनेजमेंट आनी PTA त्या भुरग्याक कितें तरी दिवपाची आमी सोय करतले। आतां तें रेजोल्युशन घेतलें तेजेर सॅटिस्फाय आसा तुमी? हय, म्हाका रेजोल्युशन घेतलां तें खूब बरें दिसलें कारण जी स्कीम फेल्युअर जाल्ली आसा ती परत परत कंटिन्यू करून त्योच चुको करचे पेक्षा आमी ती स्टॉप करून तेजे वाट्याचेर दुसरें कितें तरी आमकां ऑल्टरनेट ऑप्शन गव्हर्मेंट फावो ते प्रमाणे दिता जाल्यार आमकां खूब बरें दिसतलें। संवसारांत पिवपाचें उदक सामकें कमी आशिल्ल्यान ताचें प्रदूशण जावचें न्ही म्हूण सगळ्यांनी जतनाय घेवची असो उलो पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान मारला। पणजेच्या क्लब वास्को द गामान घडोवन हाडिल्ल्या सुरक्षीत उदक ह्या परिसंवादाचें उक्तावण करतना तिणें हो उलो मारलो। साळ न्हंयचें उदक नितळ करपाचें काम जपानी संस्था करतली अशी माहिती गोंय प्रदूषण मंडळाचो अध्यक्ष जुजे नोरोन्नान दिली। Unfortunately, knowingly or unknowingly, we are responsible for this because if we talk about agricultural activity, we make use of agricultural chemical fertilizers, we make use of pesticides, herbicides, and these in the runoff water are carried to the various water bodies polluting the same. The good news is that we had a team that came from the Japanese government here about 6 months back, sorry. They were here for 4 states, Goa, Delhi, Karnataka, Tamil Nadu. We took them to 2 sites for remediation. One is the River Sal and the other is the Kunkoli industrial estate to see about the hazardous waste of Nicomet. They have agreed to work on a 6.5-year timeline to remediate by bioremediation the River Sal. So they will start somewhere in the month of August for 6.5 years. This is the Japanese team. वास्को चिखले वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गा कुशीक फुटपाथ बांदपाचें काम सामकें सवकासायेन चल्लां। पावसा दिसांनी रस्तो खणपाचें काम करचें न्ही असो आदेश जिल्लोधिकाऱ्याचो आसा, तरी पूण हें काम चल्लां। लोकांक ह्या कामाचो खूब त्रास जाता अशें सरपंच मारी मास्कारेन्नास म्हणटा। हें काम बेगीन पुराय करपाची मागणी चिखले पंचायतीन केल्या। आमी एक पाट प्रपोज केलो रे बाबा पूण वायडनींग रोड करपा लागून आनी धाकले एक फुटपाथ करपा पूण आतां आमी चोयले जाल्यार थिंगा फुटपाथ जाता सो गरज आसलोले रोड करपाक गरजेचो कित्याक आनी नेरो जातो दिसता म्हाका तेशें करून केल्यार। मुको दोगतो जाण विचारलें हें कितें चलता तेन्ना हांवें रोखडी हेका PWD नॅशनल हितून हांवें लेटर केली म्हण ती हें कितें जाता काय म्हूण जाता तूं बेगीन काम हांवें स्टार्ट करूया म्हूण मोदें बंद आसलें पूण मागीर आतां तेमी एक 2-3 जाण चालू केलें अशें। ऑर्डर आसा की पावसा पयलीं सगळीं कामां बंद जावपाक जाय।
हय कलेक्टरान पयलेंसून इंस्ट्रक्शन दिलोलें आसलेलें बंद करपाचें पूण तें आतां सद्या पासांकूच चालू आनी आमी बेगीन काम करपाक लायतलीं कित्याक जायत लोकांक हिंगा आमगे चिकले लोकांक त्रासूय जाताय आनी गाडी येताय वयताय आनी सगळ्यांक त्रास जातले ताका लागून कॉन्ट्रॅक्टराकूय आनी नॅशनल हायवेकूय हांव लेटर धाडटलें. 4 म्हयने जाले हांगसर ही फुटपाथ बांदपाचें काम हातीन घेतलेलें आसा. सरकाराची ऑर्डर आसा की पावस जालो काय खंयचीच कामां करूंक जायना पूण हांगसर भर पावसान ही कामां चालू आसा. 10 लाख रुपया मोडून ही फुटपाथ बांदता खरी पूण एक्चुली जावपाक जाय आसलें हांगसर रस्तो वायडनींग करिनासतनाच हांगसर फुटपाथ करून रस्तो आनी अरुंद केल्लो वता. चिखलेच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर सुरेंद्र मडकयकर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.